तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या कामाक हरीत लवादान स्थगिती दिल्या म्हणजे अफवा पसरल्या ती चुकीची आसा। तातूंत कांय तथ्य ना। जनतेची दिशाभूल करपाक ह्यो गजाली पसरवप जाता। पुलाचें काम नेटान चल्लां तशेंच ह्या सुवातेर जनतेक प्रवासांत जावपी त्रास नदरेमुखार दवरून रस्तो रुंद केला, अशी माहिती गोंय राज्य साधन सुविधा महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी दिल्या। डेस्क गुवाहाटी परवरेच्यान सुशील शुक्ला। हो जो तुम्ही पळयता हो लॉन्चिंग गर्डर 108 मिटरचो 1500 टन लोड घेवपा सारको लॉन्चिंग गर्डर आसा। वन ऑफ इट्स ओनली कायंड इन एशिया, फर्स्ट टायम। नेक्स्ट स्टेप म्हणजे आमचे जे दारगळा जे आमचे ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप कास्ट केल्ले आसा ते हाडून हांगा उबे करतले। म्हणजे आमचो 3 खांब्याचेर हो आतां 108 मिटरचो आसा आनी एकदां तो वयर उबो जालो, एकदां ताचे डेक सेगमेंट्स एकामेकाक जोडले गेले ताका बांदून जातकीर एक तर ते जातकीर तो आनीक 3 फुडें वतलो ऑटोमॅटिकली आनी सकयल देंवपाचो ना। फूल कंप्लीट जाय म्हणसर तो चलत रावतलो वयल्या वयर सगळो। सो हो एक नवो डिझायन आमी हांगा ट्राय केला आनी बरे भशेन आमचें काम फास्ट जावपाकय तो मदत करता। इनफॅक्ट तुम्ही पळयलां आसतलें परवरी सायडीन आमी खांबे आतां जवळ जवळ आमी कंप्लीट केले। न्हंयचो तुमी खांबे एक कंप्लीट जालो इन्क्लुडींग वयलो टॅक स्लॅब आनी दुसरो खांबो वयर आयला, तिसरो आनी चवथो न्हंयतलो खांबो जोरान चालू आसा। तशें कॉफर डॅम बांदपाचें काम चालू आसा। ताजो पियर कॅप म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्या पर्यंत तेंय कंप्लीट जातलें। सावथ सायडीन ज्या जाग्यार कोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली ती वेकेट जाल्ली एक 4-5 म्हयन्या पयलीं आनी थंयय काम नेटान चालू आसा। थंय जवळ जवळ आमचें 60% काम चालू कंप्लीट जालां आनी ओवरऑल जो सबंद ब्रीज म्हणत जाल्यार 52% काम आमचें कंप्लीट जालां। आयज आमी हो आतां रस्तो 3 लेन केलो तरी पूण पावना, 3-6 लेन जालो आनी आमी जे जाता इतलो वाडयला। पयलीं हांगा फक्त 2-4 लेन आशिल्ले, 4-6 जाले तरी पूण पावना। म्हाका दिसता हो ब्रीज जो आसा मांडवी ब्रीज हो अत्यंत गरजेचो ब्रीज आसा। ऑलमोस्ट 37 to 40% ट्रॅफिक जी थर ट्रॅफिक आसा म्हणजे म्हापशेच्यान जी मडगांव वता नाल्यार फोंड्या वता ती ह्या ब्रिजा वयल्यान आनी टोटल हेवी ट्रॅफिक जी आसा ती ह्या ब्रिजा वयल्यान वतली। एक म्हणजे परवरकारांक बरो, पणजेकारांक बरो आनी पर्यावरणाच्या दृश्टीनय हो बरो, कित्याक हाजे वयर जे वेहिकल जातले डायरेक्ट तातूंत फ्युअल सेवींग जातलें, पोल्युशन कमी जातलें। सो म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक होलिस्टीक व्यू जर घेवन पब्लीक इंट्रस्टान जर हो प्रोजेक्ट जर पळयत आनी ते आडखाटी हाडपाचो जर प्रयत्न बंद करत आमच्या इंजिनियरांक GSIDCच्या इंजिनियरांक L&Tच्या इंजिनियरांक जर काम करपाक जर मोकळीक दी आनी आमी सगळे दाखले घेतल्या, पर्यावरणीय दाखले घेतल्या, बाकी सगळी क्लियरन्स हातून आसा। आमी आमच्या वटेन सगळे कामां करतात पूण फक्त आयचे एक मुख्य उद्देश आशिल्लो की जे पेपरार आज रिपोर्ट जाला की मांडवी ब्रिजाचें काम हे ठप्प जाल्लें आसा, कोर्टाचो आदेश आसा, हें तुमकां फिजिकली हाडून हांगा दाखोवपाचें आनी काम चालू आसा। हांगाच न्ही तर न्हंयक बुजून काम चालू आसा आनी न्हंयचे फुडें सावथ सायड म्हणजे जी मेर्शे सायडीच्यान जे आमी येता थंयय सगळें नेटान काम चालू आसा। कोर्टाचो आदेश आमी सगळे कोर्टाची प्रोसिजर आमी फॉलो करतात।